I certified, where food is fortified. This program is presented by Smart Bazaar. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर खूब आसात आनी आठवडी वतात अशे मोठे मोठे विशय येत आसतात आनी आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफान्सो, लौकीक बाब शिलकर. आनी पयलो विशय हांव ऑब्वियसली घेता की जो बॉम्ब सारको मायकल लोबोन ह्या आठवड्याक हेडॉनाक येवन घालो की अवर टुरिजम इज रायट नाव इन रिसेशन म्हणून. 2-3 फावटी चालता का रिसेशन हो शब्द आनी हाचो अर्थ जो आसा तो खूब भयानक आसा. ही स्टूड बाय इट. ही सेड इट इज इन रिसेशन आनी ही गेव अ व्हेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाय ही फील्स दॅट इट इज इन रिसेशन. सो जोयल बाब, तुम्ही आज ताजेर बरें तुमगे पेजात एडिटोरियल बी बरयला. डू यू अग्री नंबर वन दॅट द वर्ड टर्म रिसेशन इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज and what is the feel you are getting from ground? Pramod, recession may not be an appropriate word because right now we don't know the reason. Recession like that people don't want to spend, they don't want to tour. I mean, the recession but that doesn't look to be the case because recession why only Goa? It would have been across if there is a recession. Maybe yes, Goa is impacted. आता फाटल्या दिसांनी आमी खूब ते social media हेजेर पळयल्ले की influencers were saying that Goa is on a downslide and all of that. We cannot discard the fact that tourism effect जावंक ना म्हणून जाला खूब जाला. But the reasoning behind that, what Michael Lobo has put forward, may entirely not fit into that recession what he is saying. And point number one is he says that a lot of things have gone wrong along the tourism what we are doing right now. Like for example, he says that beaches ata sarge indiscipline challa, any drinking, abundant drinking, then gutka violations, all of that. So my argument to that was, is the state, there is a ban in place, but can the state enforce the ban in totality? Whether totally can we ban it? And then if we can ban it, then whether this tourists will come to Goa? Tourists yata kitak goya? Because you can soak into alcohol, unlimited alcohol, freedom asa, liberties asa, khubsha liberties asa. Enforcement itle tight now. So people come on the beaches, they have their alcohol, they maybe sometimes abuse it, sometimes they become very rowdy. If we are going to clean all of that and completely ban Corona someday, it is a good, no doubt, for Goa as a whole, it may sound very good, but tourism again is going to suffer because right now majority of our tourism is based on Desi tourists. We are getting our majority of our tourists, about 70% of our tourism is from local tourism, not foreign tourists. Foreign tourists are on the slide. So there you have to take a very calculated role. Again he is saying that the taxi issue, another element which he said is a taxi issue. Surprisingly, and I know you were trying to actually get him there, but he wriggled out of that situation somehow. Taxi issue, he is one of the stakeholders in that taxi issue, and he was against aggregator at one point of time, that. App based taxis the nakas mantalo. Now he is saying that app based taxi has to be there, and the local taxi section has to have their own app. The government never has said no to that. Correct. Who is stopping them? Nobody is stopping them. So intun bidar masso ek serious debate jango. Secondly, it is very intriguing for me as a journalist to understand why this taxi issue is not being settled. Chief Minister Pramod Sawant is completely for it. Transport Minister Mohin Gulna has been always for this app based. Rohan County as a tourism minister is for that. And now you see Lobo has also said that okay, it's required. So what stops them? Who is stopping that? Who is stopping that? So ee much duplicity kashi dista, like I think there is no intent to get into that this thing. For example, I will tell you, Pramod, the government has said that they are going to notify aggregator rules for a policy. आता 1.5 महिना जाऊन गेलो, अजून ते काय जाऊंक ना. So why this reluctance, why this hesitancy, we really do not know.
लौकीक रिसेशन म्हणटा आनी ताणें एग्जाम्पल दिलें आनी सांगलें की आपल्या स्वताच्या हॉटेला भितर हरशीं 60% to 65% ऑक्युपन्सी आसताली ह्या सिजनाक इट इज डावन टू 30 एंड बिलो म्हणून इतली सुद्दां ते उलयले आनी दॅट इज वाय आय एम सेईंग दॅट इट्स अ नेगेटीव ग्रोथ म्हणून ही वॉज व्हेरी इन्सिस्टंट ऑन इट. ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें आसा आनी बाकीचे स्टेक होल्डर कितें म्हणटात? पयलीं न्हू मायकलान रिसेशन म्हटलां तें जॉयल सरान म्हटलां तशें वर्ड रिसेशन म्हणपाक सांगितलें टुरिस्ट अशें ना की टुरिस्ट खंयच वचना, टुरिस्ट दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक लागला. जे श्रीलंका वयता, विएतनाम आतां चड पॉप्युलर जावपाक लागला, इंडियेंतले बाकीचे स्पॉट्स चड पॉप्युलर जावपाक लागले. सो तेणी म्हटलें तें रिसेशन, बट हांगासर टुरिस्ट डायवर्ट जाला. गोंया खातीर रिसेशन, गोंया खातीर रिसेशन म्हणपाक गोंयांक प्रॉब्लेम जाला. आनी तेजे स्टेटमेंटा वयल्यान आमी मागीर बाकीचे स्टेक होल्डरांक घेतले. तेन्ना हेच मुद्दे येयले, कोणी डिनाय करूं ना. जे मायकलान क्लेम केले ते कोणी डिनाय करूं ना. ऑक्युपन्सीचेर सेम उलयले. आनी तेंच्यांनी एक मुद्दो मेन काडलो, एक स्टेक होल्डरान काडलो की जे इन्फ्लुएन्सरांनी फाटले 5-6 म्हयने जे केले तेजो मोठो प्रभाव. इन्फ्लुएन्सर म्हणजे सादे इन्फ्लुएन्सर न्हू, हे प्रत्येक 1 मिलियन हिट्स दिवपी इन्फ्लुएन्सर. आनी दुसरी गजाल तेंच्यांनी बदनामी केली. एक गजाल जाली, तेका आमी त्याच माध्यमांतल्यान कावंटर करूं स्टेट म्हणूं शकना. तेच इन्फ्लुएन्सर आमी हरशीं आमी याद आहा म्हाका 1-1.5 वर्सां पयलीं आनी इन्फ्लुएन्सर म्हणून ऑन बोर्ड घेतलेले अंडर ESG. तितले आमी ते इन्फ्लुएन्सर घेवन सुद्दां तेंची स्वताची हरशीं आमी गोंयचे लोकल इन्फ्लुएन्सर बी पळयता, रील्स बरी चलता, पण आमी ते जाय तशें आमचे लोकल हे यूज करपाक शकना. तेजो दुसरो मुद्दो आहा की जे भायल्या इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची बदनामी केली, पण तेंच्यांनी जे मुद्दे मांडले ते रॉंग नासले. थोडे एक गजाली तेंच्यांनी फॅक्ट सारके सांगोना. बीच खाली या, सकाळचो शूट करून बीच खाली या म्हणून कोण सकाळचो विचार आसना ह्यो गजाली. पण बाकीचे टॅक्सीचे ते विज्युअल दाखयताले, टॅक्सीवाले दुसरे टॅक्सीवाले कडेन झगडटा, तांकां देंवोवपाक सोदता टुरिस्टांक, ह्यो सगल्यो गजाली गोंयांत घडल्या. सो तेंच्यांनी आपल्या विचारले फॅक्टू दाखयला. तो फॅक्ट जाग्यार घालपाक स्टेट नरेटिव्हूय काउंटर करपाक शकनात आनी ताणें ज्यो लॅकुनास पॉयंट आउट केल्ले तेय जाग्यार घालपाक शकले. इम्पॅक्ट मोठ्या प्रमाणावर जाला. आमी करेक्शन्स म्हणजे मायकलान तर म्हटलें आमी करेक्शन्स वेगळे वेगळे करपाक जाय वेगळे वेगळे हेजेर, ते आमी करपाक पावना. सो तेजो इम्पॅक्ट तसोच उरलो. इन्फ्लुएन्सरांची फर्स्ट आमची बदनामी स्टार्ट केली उरलो आनी आज ऑक्युपन्सीची इतली वायट परिस्थिती जाल्या. बरोबर. ताणी जेन्ना हांवें तांकां क्रॉस क्वेश्चन केलें ह्या रिसेशन ह्या शब्दाचेर, ताणी इतलें सांगलें की तुमी फाटल्या 2 म्हयन्याची GST फिगर्स जी येतली कलेक्शनाची ती फिगर्स पळयात, तुमकां आपूण कितें सांगता तें कळटलें म्हणून, कंपेर इट वीथ द प्रिवियस इयर म्हणून. सो पांडुरंग बाब कितलो गंभीर आसा हो विशय आनी वाय आर वी अनेबल टू डू एनीथींग अबाउट इट? मायकल हो ट्युरिजम बेल्टांतलो आमदार आनी तो स्वता ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आसा, तेजे हॉटेल्स आसा, रेस्टॉरंट्स आसा. पूण मायकल जे म्हणटा तातूंत म्हाका 100% हें ना, आसा जाल्यार 50% बी आसूं येता. कारण आतां हो लास्ट मंथ ट्युरिजम सिजनाचो, ह्या म्हयन्या उपरांत कळटलें कितें सिच्युएशन आसलें ते गोंयांत ते. पूण हो जो आपलो जॉयल म्हणटा ताच्या कडेन हांव सहमत आसा की अशी जर परिस्थिती आशिल्ली न्ही रिसेशन टायप जाल्यार ती देशभर आसपाची आनी सगळे कडेन आसपाची. पोस्ट कोवीड जे सिच्युएशन आतां जाग्यार पडटा फाटल्या 2-3 वर्सां, ते हळू हळू आतां स्टॅटिस्टीक वाडपाक लागल्या. त्यो वाडपाक टायम लागतलो, मे बी फुडल्या वर्सा आनी 1-2 वर्सां लागतली, ताच्या उपरांत सिच्युएशन बरें जातलें. पूण हे स्टॅटिस्टीक टुरिस्टांचे जरी वाडोवंक नासले तरी जो स्पेंडींग हे आसा ताचो तो ऑब्वियसली वाडला न्हू. जो मनीस 2-3 वर्सां पयलीं 100 रुपयाची वॅल्यू आशिल्लो तेजो आज वॅल्यू वाडलेलो आसा. सो मायकल जे म्हणटा तें म्हाका पूर्णपणान हें लागना. दुसरी गजाल, एका पॉप्युलर नायट क्लबान पयर आपल्या एका रात्रीचो अर्निंग जो आसा तो पहलगाम एका म्हाका दिसता विक्टिमांक हें केल्लो. तातूंत तेणी हांवें आयकलेलो ताचो व्हिडिओ, तातूंत तो 3 लाखाचो एमावंट केलो तरी म्हणटा. ऑब्वियसली तो 30 लाख जाल्यार सांगचो ना न्ही, जाल्यार सगळे फाल्यां टॅक्सवाले फाटणे लागता ईडीवाले बीन. सो 3 लाख जर एके रात्रीचो जर एमावंट तो डोनेट करूंक शकता, हाचो मागीर रिसेशन काय आसा प्रमोद? रिसेशन आशिल्ल्यार 3 लाखाचो अर्निंग जावपाय तेजी ऑब्वियसली कितली जाली आसतली, पूण तेणी 3 लाख दाखयले न्ही ते आपूण डोनेट करता म्हणून. सो सगळी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार अशी काय परिस्थिती गोंयांत ना. पूण मायकल म्हणटा तातूंत कांय प्रमाणात तथ्य असो येता, कारण तो इंडस्ट्रीन ते आसा, ताका तेजें हें खबर आसा. तो खबर आसा. आतां हें रिसेशन जरी जालें तरी जॉयल बाब म्हाका एक गजाल दिसता की रियल इस्टेट इज बुमींग. कारण ज्या स्पिडीन सद्याक ईडी प्रॉपर्टी सीज करपाक लागल्या, म्हळ्यार 1000 कोटींची प्रॉपर्टी, मागीर 200 कोटींची प्रॉपर्टी, म्हळ्यार अशेंच कोटी मेळ्या सारके. म्हळ्यार आमचे जमनी होलसेल सिजर चल्ला सद्या. पयलीं आमी होलसेल विकपा लागले, मागीर ते कोण कोण होलसेल घेवपा लागले, मागीर ते घेवपाच्या नादा भितर आमी होलसेल फ्रॉड केली
आनी आतां ती फ्रॉडां आमी खावपाक येवन आतां आमी होलसेल जप्ती चालू आहा. सो दीस इज बुमींग न्ही. Real estate will always boom in Goa, Pramod, because I think that is what everybody is fighting for, to save real estate, to save identity of Goa. But a very intriguing point here, Pramod, in this whole issue of ED getting into this massive land fraud, what we call, is why this kind of properties, or how rather, skip the scanner of SIT. SITचे बी तेन्ना आमी व्हडले हें केलें की SIT इतल्यो प्रॉपर्टी सीज केल्यो, हें केलें तें केलें, एका अरेस्ट केलो, एका FIR केलो, तांकां सोडले बी. पूण येदो व्हडलो घोटालो सपोज आसा जाल्यार वाय एंड हाव डीड इट स्कीप द स्कॅनर ऑफ SIT? दॅट इज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. कोणें तरी आतां तेज्या फाटल्यान कितें तरी हें केलां म्हणजे लायक इज देर एनी कायंड ऑफ अ पॉलिटिकल लिंक देर, एनीथींग ऑफ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी देर, कोणें तरी इन्स्टिगेट केला आनी आतां ते ED कडेन आयले अशें काय जालां काय? सो दुवा पडटा की देर इज अ लॉट ऑफ पावर बिहायंड दीस लँड केसीस अशें दिसता फ्रॉम द आवटसायड. इफ यू सी अशेंच न्हू की एक सडनली सादे मनीस आयले आनी तेंनी हें केलें म्हणून. देर इज अ लॉट ऑफ political leverage behind this, lot of political push behind this, and there could be more such properties. Konak khabar asa? So I mean, all we can say is as it comes forward, we can speculate, but let's see what unfolds finally. ह्यो खंयच्यो प्रॉपर्टीज आतां आमी उलयता ते विचार इन द सामके शेडी, फेक डॉक्युमेंट्स असले ते 1,500 कोटी जाले लौकीक. कितें नाका प्रकरण कितें? आमी टोटल ज्यो जमनी विकल्या तांचो व्हॅल्यू उलयना हांगा ज्यो तुगे ड्युबियस आहा तांचोच 1,500 म्हणटा आमी मिनिमम. 1,500 माहीत जालो एक्चुअली तो. माहीत जालो एक्चुअल मार्केटान वचत म्हणजे एक्चुअल ते व्हॅल्यू कसो करता तो तेंचो एक पॅरामिटर आसता. पण खरो मार्केटान ट्रान्जॅक्शनाचो व्हॅल्यू आसता खूब आसता. सगळो तो लिगल हितून जायना, कॅशान जाता. व्हॅल्यू तेजो 2,000 वयर वचपाक शकता फुडें. प्रमोद आतां EDन हें स्टार्ट केलां, तेजे पयलीं स्टेटीन स्टार्ट केलें. प्रमोद सावंतान एक SIT फॉर्म करून इन्वेस्टिगेशन करून कितल्योश्योच प्रॉपर्टी हें केलें आनी तेजेर खुबश्यो गजाली हाडल्यो, कायदे हाडले, कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज केले. आतां तें करून सुद्दां न्हू आजून त्योच केसी कंक्लुजनाक वचना. मेन कितें आसलें की जमीन जी हडप जाल्या ताका मेळपाक जाय. ज्या जमनीक कोण वारस ना, कोण फाटल्यान लिगल हेर ना, ती गव्हर्मेंटाक वयतली. ही आतां कायदो हाडून म्हाका दिसता वर्स जायत येयलें तेंच्यान तो कायदो हाडला. तेजें इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे सारकें जावना. गव्हर्मेंटाकूय जमीन अजून मेळना आनी कोण लिगल हेरा तेजी बाबड्याची जमीन गेल्या ताका मेळपाचो प्रोसेसूय जाल्लो दिसना. म्हणजे इन्वेस्टिगेशन जालां, चार्जशीट फायल जाता, पण दुसरे वटेन चार्जशीट जाल्ल्यो केसी आहा त्यो फुडले ह्या प्रोसेसाक वचून तुमी एक्चुअली ताका लिगल प्रॉब्लेम फुडें खूब येतले. आतां EDन स्टार्ट केला. ED क्रायम पार्ट ऑफ इट पळयता. हो प्रॉब्लेम आहा क्रायम, पण आमकां एक्चुअली ह्या मॅटरांनी अशें आसपाक जाय क्रायम तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जावन गुन्यांवकाराक शिक्षा मेळ्ळी की बाबा ते ओरिजिनल मनशाक ती कशी मेळटली, कारण ताका खूब लिगल प्रोसेस आसा. चोरी जातकीर जसो पुलीस तुगेले चोराक धरून हाडटात आनी मुद्देमालय हाडटात आनी तो फायनली प्रोसिजर करून मुद्देमाल परत त्या ओरिजिनल ओनराक दितात. तशी जर कोणाची जमीन चोरली म्हणचे पडना ताका. शब्द व्हडले व्हडले वापरपा जाता आमी. बेजिकली कितें की तुजी जमीन कोण तरी दुसऱ्यान चोरली, तूं म्हणटा की त्या चोराक धरतकीर ती जमीन परत त्या ओरिजिनल ओनराक मेळपा खातीर एक सुटसुटीत प्रक्रिया आसपा जाय. हय नाटक बाब हे कितें हे हजारांनी कोटी बिटी आयकतकीर आतां कितें करपाचें कच्चा आसा. एक अशी आमच्या हितून म्हण आसा की अशें म्हणटात लोक खून, भांगर आनी जमीन केन्ना पचना म्हण कोणाक. सो हे जें आतां चल्लां हे जे पळयल्यार हे म्हाका दिसता की इतके वर्सान फाटल्या 10-15-20 वर्सांच्यान अश्यो कंप्लेनी प्रमोद येता. मुंबय खंय आसात, कोण तरी दुबयक आसा, कोण आनी खंय आसा, पोर्तुगालाक आसा, कोण लंडनाक आसा, त्यांच्यो जमनी हांगा कोणी तरी फेक हे करून डॉक्युमेंट करून विकल्यो. ह्यो कशी 10-15 म्हाका याद आहा अजून 10-15 वर्सांनी चालू आशिल्ल्यो ह्यो केसी. पुलिसीन येताल्यो, पुलीस ते सेटल करताले आनी त्यो केसी अश्योच पडून आशिल्ल्यो. हे फर्स्ट टायम जालें ह्या गव्हर्मेंटान एटलिस्ट. म्हाका दिसता निलेश काब्रालाक आनी दोतोर मुख्यमंत्र्याक ताचें क्रेडीट दिवपाक जाय. तेंच्यांनी ते SIT कडेन काडून दिलें. SITन सगळें सोदून काडलें आनी SITनूच सांगलेलें EDक जे जयलाक मे बी SITन EDक सांगलेलें की ह्यो कांय केसी ज्यो आसा हातूंतले जे फायनान्शियल जे वेव्हार आसा, आर्थीक वेव्हार ते चॅक करपाक जाय म्हणून.
सो म्हाका दिसता रोहन हरमरकलाच्या हेतून केसीन जे मेळ्ळा आयज गबाड जवळ जवळ 1000 कोटीचे फ्रॉडुलंट लँड ट्रान्सफर बी जाल्ले पेपर्स आनी 600 कोटीचे लिगल पेपर्स 1600 कोटी जाले. मागीर तो इस्टिवेन डिसोजा आनी हो मोहम्मद सुएल हांचे केसीन जवळ जवळ 239 करोडाचे म्हणजे 1850 कोटीचे सुमार ऑफिशियली त्याचे डोक्याचे बरयल्ले आसलेले तेजेर कितले ट्रान्सफर जाल्या पयशे. तशें लौकीक म्हणटा बार्देस ही गोल्ड मायन ही 1850 प्लस म्हणतो हे कांयच न्ही ते 30% जाले. तेजे तूं 100% जर करपाक गेलो फाल्यां जाल्यार जवळ जवळ 5000 कोटीचो ते वेव्हाराचे हे आसा सगळे. आनी बार्देसली जमीन खंयची पर्राची, निल्लाची, कळंगूटची, अडफड्याची, अंजुण्याची ही जमीन. सो ह्या गोल्ड मायन ही सगळी बार्देस म्हणटा ती. तो हेतूंतलो हो जो स्कॅम आसा लोकांच्यो जमनी ज्याचो वारसदार ना कोण तरी बाबडो केन्ना मेला तेज्यो जमनी तेजी घरां कोण तरी भायर आसा एक अर्जून अवॉर्डी आशिल्ली तिच्यो जमनी अशें तेंच्यांनी हें केल्ली परवरी. सो ह्यो ज्यो आसा हे म्हाका दिसता की ईडीचे जे आसा एफर्ट्स ते एप्रिशिएट करपाक जाय गोंयकारांनी. जशें जोयान म्हटलें की एसआयटीकूय हे कळोंक नाशिल्लें कितें चल्लां काय म्हणून हें एसआयटीन क्रिमिनल आस्पेक्ट ताचो पळयलो आनी तूं म्हणटा अशें चोरयेचे कशें घातले तेजेर. पूण हे ईडीक आमी एप्रिशिएट करपाक जाय की इतल्या मोठ्या प्रमाणांत लोकांच्यो जमनी हडप केल्ले ताजे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी सीज केल्या. आतां हातूंतल्यान फुडें कितें येतलें तें कळटलें. पूण हेतून प्रमोद रोहन हरमळकर म्हण किंवा ही जे हांवें दोन नांवां घेतली तो मोहम्मद सुएल आनी हो इस्टिवेन डिसोजा हे बारीक बारीक हे लोक अशें म्हाका दिसता हातूंत खूब लोक इनवॉल्व आसपाक जाय. आनी हे मध्यस्थ म्हणून काम करतात ते कांय लोक जशें हांवें चवकशी केली जाल्यार कांय पॉलिटिशियनांचे मध्यस्थ ते म्हणजे कितें पार्क करपाची जी मनी पार्क करपाची सिस्टम आसता तेतून आपल्या कडेन चड पयसो आसा जाल्यार हांव लौकिका सांगप की म्हाज्या नांवान म्हणजे तुज्या नांवान तूं घेवन दवर पयशे म्हाजे पयशांचे पार्किंग लॉट. हय सो हे जमनी पार्क केले हय सो तो हे सगळे प्रकार आसा की म्हाका दिसता अजून फुडें खूब कितें येवपाचें आसा जर सिरियसली जर इन्वेस्टिगेट जालें जाल्यार. आनी जशें लौकिकान म्हटलें की बाबडे खूब जाण रावले आपली जमीन परत मेळटली म्हणून सरकारान ते पळोवपाक जाय की त्या लोकांक तेंची जमीन परत मेळटली आनी जी उरता बेवारस ती सरकारान ताब्यात घेवपाक जाय. जमीनचे ट्रान्झॅक्शन आहा पळय न्हू जमीन कितें जाल्यार ट्रान्सफर जाता कोणाकूय तूं गिफ्ट सुद्दां करता वा कोणाचें चोरता सुद्दां जाल्यार ताका लिगल हें आसता सेल जावपाक जाय. सेल डीड काय तें कितें प्रायवेट एसोसिएशन न्हू चौग जाण चोरपीत बसल्यांनी सेल डीड केली ते एके ऑथॉरिटी कडेन जाता ताका मागीर नोटरी लागता ताका हे सगळ्यो गजाली लागता तितून गव्हर्मेंट सर्वंट हें आहा. पूण आतां आमकां अजून पर्यंत न्हू त्या डायरेक्शनान थंय कोणी मिस्टेक केल्या थंय कोणी भानगडी केल्या तितले पर्यंत पावूंक शक्य जालें. आमी फक्त जमीन हेची ह्या मनशाची जमीन हडप जाल्या ह्या मनशाचो हो मनीस प्रायवेट मनीस तितून ट्रान्झॅक्शनां आनी खूब कमी आमकां ते भितरले मनीस एक्चुली जे प्रोसेसान आहा गव्हर्मेंट ते सो थंय भितर इंटरनल पावपाची गरज आहा आनी ते पावल्यारूच फुडें जावपाची गजाली बंद. व्हेरी गुड पॉयंट. इज दीस नॉट अ फेल्युअर ऑफ द सिस्टम बिकॉज what are we talking? We are talking about 1,800 crore plus and plus considering the land prices and the kind of deals that are struck in the entire north belt. And we are talking about the fake sale deeds or fake registration or fake ownership documents getting registered. Is this not a failure of the system? Absolutely, there is a failure of the system and एक failure झालाच प्रमोद. Now the thing is that how we are going to reverse it. It's that is a bigger issue because तुम्ही ट्रॅप केलो okay you tracked that transaction you said that it's a fake transaction failed sale deed and fake असं म्हणून तुम्ही establish केले. Now how you are going to reverse it? Yeah. Suppose you are a owner of a property and तुझी property has been swindled by some because of a fake transaction. How are you going to get it back? Yeah. तू म्हातारा जातलो ते हें घेता म्हणल्यार by the time you get it back. Correct. And for no fault of yours. Yeah, because what happens is given the quantum of cases and the process with which they are going, I mean I think it will take decades to finally get it back. For no fault of yours. No fault of yours. तिसरो विषय जो आसा लौकीक हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता की आमी आयकलां की मांडवी भितर एक व्हडलो कसिनो येता म्हणून. आतां म्हाका कोण तरी म्हणपाक लागलो की ते रिप्लेसमेंट रे ती म्हणून. आतां म्हाका रिप्लेसमेंटाची तुगेली गजाल बरी दिसता की रिप्लेस करतना कशें करप. आमगे आतां रिडेवलपमेंट चल्ल्या पळय खूब कडेन 2 नाल्यार 3 मजल्याची बिल्डींग उडोवप आनी थंय 8, 9, 10 मजल्याची बिल्डींग काडप आनी ताका रिडेवलपमेंट म्हणप बरोबर. मागीर तो जो जाग्यार आसा ज्या जाग्यार 3च मजले आशिल्ले थंय आनी 300 पटींनी चड तुगेले मजले येतात. 300 पटींनी चड थंय रावपाक फ्लॅट येतात.
हेंय प्रकरण तशें काय म्हणून सेम रिडेव्हलपमेंट मॉडेल हांगा कसिनोक अप्लाय केला. जशें कॅसिनो गोंयान वाडत गेले मागीर सचे रिस्ट्रिक्ट केले. बीग डॅडी सवो आतां रिडेव्हलपमेंट आयल्या त्या सदां रिडेव्हलपमेंट आयला आनी जेन्ना जेन्ना रिडेव्हलपमेंट जाला पळय न्हू इवन डेल्टिनाचे 3 कॅसिनो ना आपले. सो जेन्ना बोट ओल्ड बोट हें करता नवी बोट घेता ती सारकी रिप्लेस करता आनी ती चड कॅपेसिटीची आसता. आतां डेल्टिनाची एक तिसरो तांकां लायसन तेंच्यांनी दुसऱ्या कडल्यान घेतलेलें थंय तेंच्यांनी ते किंग्स काय कितें तरी हें घातलें ते डॉल्फिन शेप बोट आहा तिची तितून ती अशी व्हडली बोट नासली डॅक बी आशिल्ली व्हडली आनी तितून वेगळे पद्दतीचे हें आसलें ते स्टेचे बी हें आसलें कॅसिनो चलोवपाची. सो आतां आमकां जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जे परमिशनाक गेल्या रिप्लेसमेंटाक आनी बाकीचे गव्हर्मेंट तांकां परमिशनूय मेळ्ळा रिप्लेस करपाक ती बारकेली बोट रिप्लेस करता. आतां ती बारकेली बोट रिप्लेस करता म्हणून बारीक ते दीत आमी गव्हर्मेंटान लास्ट टायम म्हटलें पळय तुका परमिशन लागचें ना आपलेंच घर बांदपाक तितलेंच प्लिंथान बांदपाचें. हांगासर ते रिप्लेस जाता पण तो डबल जागो घेवपाचो. सद्याची ती बोट आहा ती लांबेनूच 70 मिटर आनी ती अशी फ्लोराची नासली 70 मिटर लांबी आसतली तेजी आनी हार्डली खंयचीच बोट 100 मिटरा वयर ना कॅसिनोची. सगळ्यांत व्हडली सुद्दां बोट आहा ती 100 मिटरा वयर लांबेन गेल्ली ना आनी 3 डॅक आसता हांकां. आतां ही नवी आमी जेंचे रिल्स येवपाक लागले आनी कळटा तीच रिप्लेसमेंटा म्हणजे अजून ती रेडी जावना. डिसेंबर मेरेन टायम वयतलो ताका हांगासर फूल फर्नीश जावन रेडी जावपाक. सो तिजी लांबी आमकां सांगल्या ऑफिशियली ती 112 मिटर आनी ते डॅक आसतले हांगा आतां आहा ते 3 डॅकाचे बी ते 5 डॅक आसतले. कितली कॅपेसिटी वाडली पळय एक्चुली. आनी तितून गव्हर्मेंटाची एन्युअल फीचे हें आहा 300 पर्यंत अमके कोटी फी एन्युअल फी 400 पर्यंत अमकी कोटी. सो हे बोटीक लागून आतां एक्चुली थंय सुद्दां रिस्ट्रक्चरींग करपाक जाय की बाबा हेजी कॅपेसिटी इतली जाल्यार ताका वयलो एमावंट तेंच्यांनी लावपाक लिमीट हुपून मुखार पावली म्हणटा. आनी एक गजाल एक बिजनेसाच्या हितूंतल्यान की बाकी सगल्यो ज्यो कॅसिनोच्यो बोटी आहा पळय न्हू त्यो खंयच्यो तरी बोटी हाडलेल्यो आनी कॅसिनो चलोवपाक तेंच्यांनी तयार केल्यो त्यो स्वता चलोवंक शकना ताका ओडून हाडची पडटा. बोटीचेर कॅप्टन बी आसता पण स्वताक ते इंजिनान ते स्वता चलोवंक शकना ताका सदां डक बोट हाडटा त्यो होडीत हाडटा आनी ते जाग्यार रावपाच्यो त्यो. सो ह्यो आतां हाडटाले ती आमी पयलीं हय. सो त्यो बोटी खंयच्यो तरी दुसऱ्या कामाच्यो त्यो घेताले दुसरे कडल्यान ओल्ड सेकेंड हँड बी आनी मागीर त्यो आपल्याक जाय तसो जागो तो वापरताले. पण ही जी बोट आहा ती डिझायनूच केल्या कॅसिनो खातीर म्हणजे ताजो कोपऱ्यान कोपरो कसो यूज जातलो कॅसिनोच्या पयलींच विचार जाला. सो एक इन्फ्रास्ट्रक्चराचें म्हणपाक एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅसिनो खातीर थंय आसतलें कॅसिनोच्या हेच्या खातीर. पण फर्स्ट टायम एक कॅसिनोची बोट आहा जी डिझायन फॉर कॅसिनो. तशें म्हटलें तुका बी दिसलें एक पासय मारची अशी आयकून हें ना. हो गोंय हे आतां इंडियेंतले गॅमलिंग कॅपिटल जाल्लें आसा आनी प्रमोद म्हणटा तूं गॅमलिंग कॅपिटल म्हणटा आनी आमचे काय आसात फ्रेंड पूण आतां जाला अशें जे कस्टम म्हणजे जे लोक येतात गोंयान कॅसिनोन खेळपाक ते प्रिफर करतात बेस्ट फॅसिलिटीज. हे तूं कोणाकय विचारल्यार कोणूय सांगतलो तुका ते समज एखादे बोटीर गेले आनी ते फॅसिलिटी बरो ना परत ते वचना. सो आतां सगळ्या कॅसिनो ओनरांचें हें चल्लां की एक सुसज्ज अशें म्हणजे आसपाचें पळय तशे बोटी हाडपाच्यो असो एक सुरवात आसा. हाच्या पयलीं रिप्लेसमेंट जाल्या 2-3 बोटींचे. पूण ही जी आतां लवचिकान सांगलें ही प्रचंडच मोठी महाकाय बोट येवपाची आसा आनी जाला कशें सरकारान 27 मेरेन तांकां परमिशनूय दिल्लें आसा. कोणाक काय पडलें ना कोण अपोजय करिना. सो कोण आतां कित्याक उलयतलो तेचेर. बरोबर आमी म्हण कित्याक उलयता असो केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा म्हाका. हय केन्ना केन्ना दिसता तुका बी उमेद आयली हें इतलें आयकून अशें पासय मारया म्हणून. प्रमोद what he said is correct. Now आता एक धाकटी बोट आसा आनी ती मातशी व्हडली केली म्हणून द कसिनो ऑपरेटर or the owner will pay the required fees. Captain of ports will do an inspection. So तितून भितर कांय करना. Only thing what comes out of this is that casinos are here to stay. 2027 खातीर कोणूय येदे व्हडले ambitious plan करचो ना if it's going to end by 2027. So we have to accept the fact that casinos will be part of our culture from as it is going on. So हांव इतल्याचेर थांबता. जॉयलान म्हाका भयानक श्रेय वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट कसिनो इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर. तसो जुगार हो खूब पोन्नी गजाल नवीन न्ही ती. आतां फक्त लौकीक आनी पांडुरंग सांगता तशें तो सुसज्ज जुगार जावपाक लागला. हाय एंड हाय फॅसिलिटीचो जुगार जावपाक लागला. पूण आयच्या रावंड टेबलाचेर म्हाका एक गजाल प्रामाणीकपणान कळ्ळी. मायकल लोबो म्हणटा की देर इज रिसेशन as far as tourism industry is concerned, but as far as real estate and casino is concerned, everything is booming. ते 2 पटींनी 3 पटींनी व्हडली जातात. सो रिसेशन सुद्दां
एक अशें सॅक्टरा भितर आसा ज्या सॅक्टराचेर आमची सगळ्यांत चड एम्प्लॉयमेंट अवलंबून आसा आनी रियल इस्टेट आसूं किंवा मागीर कसिनो आसूं हातूंत भितर आमची इतली व्हडली इकॉनॉमी आनी तुगेली हें जें आसा ती अवलंबून ना. रियल इस्टेटी भितर जितलो पयसो इकॉनॉमी येता ताच्या की 2 पटींनी चड पयसो इकॉनॉमीच्या भायर उरता. जशें तुवें सांगलें 1800 कोटी म्हळ्यार 5000 कोटी म्हणटे. सो ही परिस्थिती आसा. सो रिसेशन खंय आनी बूम खंय हाजे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय की आमगेलें राज्य खंय चल्लां तें विचार केल्यार बरो. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद स्टुडंट. नमस्कार. विकसित भारत 2047 एक ध्येय, एक सपन गोंयचो फुडार बळकट करपाचो, भारत देश विकसित करपाचो. तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा. गोंयचो विकास घडोवपाक तुय आपलें योगदान दी. आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुजें मोलादीक योगदान दी. विकसित भारत 2047.